पूज्य भयणीनो आनी भावनो, जेजू देवाचो पूत हे कोण वळखता? हे मेळ्या आत्मे पळय आसलेले देवांचार ते ताका वळखतात. मनशां ताका वळखना. कित्याक मनशां मदें तो कोण पळय तो तांकां सदांच दुबाव आसता. आमचे मदें कोणें तर कितें बरें केलें जाल्यार रोखडेंच आमी ताका वयर धरिना, ताका मातशें आमी चेपून दवरता. तें म्हणटा कोत्ता आसतलो कितें. पूण केन्ना केन्नाय आमी तांचे बरे गूण पळयोवन आमी ताका खूब म्हणल्यार हितून तेंको दिता आनी हे भाशेन ताका देवान दिलेली गूण आमी वाखाणटा. पूण आयज आमी पळयता कशे भाशेन जेजूक आमी सगल्यांनी मानूंक जाय आनी मानता जाल्यार आमी ताचे संबंद नासली जाल्यार आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक बरें जावंक जाय. तें कशें जातलें? जेन्ना आमची चिंतना, आमची भावना, आमची चाल आमी अणभवूंक लागता आनी दुसरी अणभवूंक लागतात आनी ती आमकां आमचे चाली विशीं उतरां विशीं सांगतात, तेन्ना आमी कितें करता? ताचें आयकता वो तांकां नाकारता. खूब फावटी अशें जाता की कोणें आमकां कितें सांगलें जाल्यार आमी तें रोखडेंच मनांत दवरना, आमी किकोंत करता. म्हाका सांगिनाका, हांव जाणा अशें म्हणटा आमी. पूण तें तशें करचें आसतना ताणें कितें म्हणलां आनी तें म्हाका बरें पडटा बरें पडना. अशें तर आमचे मदें नम्रताय आसत जाल्यार आमी देव आमकां कितें सांगता तें आमी म्हणल्यार हितून समजोंक लागतलें. हांव हो गूण आमकां मेळटलो ज्या प्रमाणे आमी तेजस्वितेन तें कितें म्हणलां देवान आनी देव म्हणटा तें आमकां कितें आमचे मदीं कसली भावना उत्पन्न जाता तें आमकां कळोंक लागतलें. सुरवातेक आमचे मदें खूब फावटी भिरांत आसतली, आमी फुडें पावलां मारूंक भियेतले. हांव पूण जेन्ना आमी त्योच वस्तू देवा सगळे धरून रावतले तेन्ना तो आमकां घोटाय दितलो. ताचे येवजणे परवडे आमचें जिवीत ताच्या ताब्यांत करून ताचे सगळें तें जियोंक हे भाशेन आमकां ही कृपा मेळच्याक आमी मागया. आयज आमी एक डेनिश राजा भुरगोच आसलेलो, ताणेन आपले डेन्मार्काक ताणें खूब बरेंपण केलें आनी ताणें खूब इगोर्ज्यो बांदल्यो. पूण ताचे हो बरें करतालो तरी पूण ताचे विरुद्ध आनिकूय लोक आसलेलो. आनी अशें जाताच, बरें करता थंयसर दुसरी वायट करूंक लागतात. आनी मागीर शेकी ताका आनी ताच्या वांगड्यांक ते इगोर्जेन गेल्ले म्हणजे आसरो घेवंक. थंयसर वचोन तांकां सगळ्या जाणांक मारून उडयलें. असलें तांचें जिवीत जालें. पळयात कितें जाता पळय तें. बऱ्या मनशांक हे भाशेन काडूनय उडयतात. तर जेजून आमकां दाखयलां आपल्या जिवितांतल्यान देवाचो पूत तो जावन ताका कशे भाशेन ते भायर आयताले, ताका मारून उडयलो आनी तो पुनर्जीवन जावन पयले वाचपान आमकां सांगलां ते प्रमाणे तो आमचे पासत विनंती करता. तो सगळें आमचें जाणा. ताका तर आमी फकत उलो मारीत रोखडोच तो आमकां आयकता आनी आमी मागता तितलें आमकां फावो करता. तर हे भाशेन जावच्याक आमी सदांच मागण्यांत रावया. रातची 5 मिनट आनी सकाळची 5 मिनट ताचे बरोबर सारया. आनी हे भाशेन आत आमी जोडून दोळे धांपून पाट स्ट्रेट दवरून प्रत्येक सुस्काराक आमी हाजीर जावया. म्हणजे जेजूक आमी हाजीर जाता. तो जावन आसा जिवीत आनी हें जिवीत आमचें सगळें तो भरून काडटा. प्रत्येक सुस्कारांत तो आमचें सगळें येता. कूड मन आनी आत्मो आमची तो चलयता. सुस्कार भायर सरतना आमी ताका तें चलोवंक दिवया. सगळें ताच्या ताब्यांत करया. जेजूच्या नांवान ते भायर काडया. जेजू जेजू म्हणत रावया सुस्कार काबार जाय पर्यंत. आनी हे परी आमचे भितरलें सगळें ताका दिलें म्हणटच तो आमकां बरे भाशेन वापरूंक लागतलो.